गीत घेऊया पेज 1A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान आर्गाचे मीस दिता मेनिनो आनी जुडीत तशेंच जोएल आनी मेलिसा आपल्या काळजाराचो दीस समोर रमता. तशेंच मागीर ह्या मिसा बलिदानान सेलिस्ता बसत ते आपल्या जल्माचो दीस म्हूण समोर रमता. देवाचे शुभम आशिर्वाद हे सगळ्यांचेर आसून तशेंच देवाचे कृपेन सदांच ते उजवाडान फुडें आपलें जिवीत व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपा वरवीं सर्विस्पूर देव सदांच आमकां ह्या संवसारी जिवितांतले कायदे पाळूंक म्हूण आमकां आपयता. तशेंच हे जिवितांतले कायदे नेम कित्याक म्हूण आमकां दिल्ले आसा तेचेर नियाळूंक पूण आमकां आपयता. बरेच फावट आमच्या जिवितांत जेन्ना दुबाव म्हूण पडटात आमी खंयचे दिशेन वचपाचें म्हूण आमकां समजूंक येना. त्याच वेळार मागणे वरवीं देव दाखयता ती वाट भावार्थान आमी चलूंक म्हूण फुडें वचूंक जाय. तरी पूण आमच्या अशक्तपणाक लागून आमच्या मनांतल्या चिंतनांक लागून मनांतली भावना आनी फिलिंग्स जे येतात ते वरवीं आमी ती वाट चुकता आनी काळोखान म्हूण रावता. तशेंच पातका वरवीं सर्विस्पूर देवा सरशिले आमी पयस म्हूण येता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान आनी काळजान ज्यो पातकां जावन आसात ते सगळे पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सोड पळयेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेचे प्रार्थन दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रुवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, मेल्किजेदेक सालेम शाराचो राजा आनी बोव वर त्या देवाचो यादनीक. राजाचे जोईत व्हरून परतो येतोल्या अब्राहमाक मेलूंक गेलो आनी ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. आनी अब्राहमान आपणा लागीं आसल्या तितल्याचोय दावो वांटो ताका दिलो. मेल्किजेदेक ताच्या नांवाचो अर्थ धरून पयली सुवातेर नितीचो राजा, त्या भायर तो सालेमाचो राजा देखून सवस्थायेचो राजा. ताच्या बापायची वो आवयची न्हय म्हूण ताच्या खंयच्याच पुर्वजांची खबर ना.
तो केन्ना जल्मलो वो केन्ना मेलो हें आमी नकलो. तो देवाच्या पुताक सोरी जाता तो सासनाक यादनीक. मेल्केजेदेका पोरी दुसरो यादनीक येत जाल्यार हें ओदीक दाखोल जाता. तो मासा रोगताच्या नेमा पोरमोणे यादनीक न्हय. तो सोरो ना तसल्या जिविताच्या बोलान यादनीक. कोरेंच ताचे विशीं ही गोवाय आमकां मेळटा. मेल्केजेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो मेल्केजेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. परतून म्हणुया मेल्किजेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. मोच्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें मोच्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांया तोळा घालता. जबाब मेल्किजेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. सियोना तावन सर्वेस्पोर राजपोदवेची बेटकाती तुज्या हातान दिता. तुज्या सोत्रू वयर राजवोत चलोय. जबाब मेल्किजेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. सोल्मा तावन तूं राजा पवित्रतायेन पोरसोलीत. फांत्या आदी दोवा वरी तुका हांवें जोल्म दिला. जबाब मेल्किजेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. सर्वेस्परान सोपूत दिला. दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्किजेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. जबाब मेल्किजेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनाक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, 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 Zoy Zoy. Sorvesporak, 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 Zoy Zoy. जेजू स्वर्गा राजाचे शिवर्तमान पुरगोडटालो आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. Sorvesporak, 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 Zoy Zoy. Sorvesporak, 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 Zoy Zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थाना भितर सरलो. हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासून सणवारा दीस तो त्या मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते ताका पळोवंक आसले. हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, मोदेख्यांत येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सणवारा दीस बरें करूंक येता की वायट, जिवीत वाटून येवंक वो काडून येवंक. पूण ते उगीच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर पवडून तांच्या काळजाचे कुड्डेपण विशयी कोतीत बरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारिसेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशयी हेरोडाच्या पक्षांच्या मनशां बरोबर रोखडोच तांचेर आड घालचे खातीर ते मेळून एकठांय जाले. ताचेर आड घालूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.
वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, हे जिवितान आमी जियेतना बरेच फावट आमच्या मनान आमच्या काळजांनी असलोच दुबाव म्हूण येता. खरेंच आमकां दिल्ली आज्ञा आमी कशे भाशेन म्हूण पाळूंक जाय. जेन्ना जेन्ना आमच्या जिवितान केन्ना आमकां कितें बरें करूंक म्हूण आमी फुडें वचोंक म्हूण सोदता, तेन्नाच हो प्रश्न म्हूण येता, हे नेम पाळचे काय हे मनशां बरें करूंक म्हूण आमी फुडें वचोंक जाय. आनी तेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर जर आमी नियाळ करता, आमी फाटीं म्हूण सरता. पूण ते सुवातेर जर जेजू आमचे मदें आसा आनी जेजू त्या सुवातेर थंय आसलो, तर तो कितें म्हूण करतलो हेचेर जर आमी नियाळ करता, तर आमच्यान पूण जेजू भाशेन दुसऱ्यांका आमची सेवी चाकरे वरवीं मोगान आमच्यान फुडें वचोंक जाता. देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमच्यान समजूंक म्हूण जाता. आनी तें देवाचें उतर कितें म्हूण प्रत्येक वेळार आमकां सांगता, जेन्ना तें आमी मानून घेता, आमच्यान एक उठून रावोंक म्हूण जाता. ह्या संवसारी जिविताचेर आमी नियाळ करता आसतना बरेच फावट आमचे दोळे मुखार कितें बरेच वायट कितें घडटा तें आमकां दिश्टी पडटा. पूण खरेंच तें आमी करूंक जाय काय ना ह्या दुबावान आमी रावता. आनी बरेच फावट सोसायटीयल जे लॉज आनी नेम्स जावन आसात ते वरवीं आमी फुडें वचूंक सोदता आनी आमी एके भाशेन गुन्यांवकार जाता. कित्याक वायट करता ते मनशांक पळोवन तरी पूण आमी फाटीं सरता म्हटल्यार आमी गुन्यांवकार जावन म्हूण रावता. पूण जर आमी सगळे कितें नेम्स फाटीं सरून जेजू त्या वेळार कितें म्हूण करतलो तें चिंत्ता आनी आमी तेच भाशेन वावुरता, तर आमी प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जाता. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां समजून म्हूण दिता. ते आरकाराक सणवारा दिसा तो बरो करता, तरी पूण फारिसेव एके भाशेन नियमा फाटल्यान रावून जेजूक आड घालूंक म्हूण सोदतात. तेच भाशेन बरेच फावट आमच्या जिवितान जीं मनशां बरें कामां करतात तांकां आमी ना करूंक म्हूण सोदता. तर आयच्या ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना सदांच देवाचें उतर आमच्या जिवितान समजून बरे भाशेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जाय म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रोचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणमळायेन आयकून घे. ही अवेचीत सुरू जाल्ली पिडा निरंतर लोकांक येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 39 C27. Nishkolok nirmo undo vedi rami galta sasnacha povit baba tu kato somor pita bautoni astia paso
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थुया. सर्वेस्परांक जितले पावटी आमी हे बळयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत फेबियन आनी सेबॅस्टियन तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वावरून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परवीं तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोटाय करताय आनी अशें तांचे अशक्तकायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायेन आमकांय परजळताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रथमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित पवित, पवित पवित, पवित दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समरता. तुजे पूर्ण जीवन पण परगोटा तुज्या येण्यागत रेखता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भागवेन जुजे, भाग्यवंत फेबियन आनी भागवेन सेबॅस्टियन, धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवत की पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोरून दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज 68 D38. आमच्या काळजांत
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच स्वर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलाय. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमच्यान जर हे कॅलेंडर्स जे प्रिंट केल्ले आसात ते घेवंक जाय, तर भायल्यान 100 रुपयान हे कॅलेंडर्स विकपाक आसात. तुमच्यान वचून थंय घेवंक जाता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरन, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणता. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज 224 T 49.